वेन वी टॉक अबाउट कुरचोरी फाटल्या आता फायली देखून कितलेच घेवन येता ते पळयला सो कामाच्या बाबतीन कशें आसा चलता सरकार आमचें काम करता फुडें करपाक जाय पयलीं भशेन आतां फ्री आनी आतां स्वता करपाक पडटा सो CM सपोर्ट करता PWD मिनिस्टर सपोर्ट करता सगळें सपोर्ट करता फाटल्या दिसांनी तुमी म्हणलेले की थोडे फायलिंगच्या हितून डिले जाताले एज फार एज फायनान्स म्हणून ते आतां ते जाता अजूनय ऑनरेबल CM सांगलें की सॉर्ट आउट करता ओके वॉट ऑफ बजेट हॅज गॉन मोर दॅन वॉट इट वॉज सँक्शन हां सो इज फायंडींग वेज एंड मीन्स एंड गेटिंग इट आख्खे रस्ते हॉट मिक्स पळय जाताले सगळे आमदार म्हणटा आमचे आतां जातले हॉट मिक्सिंग स्टार्ट जातले सगळेच करता रस्ते न्ही CM सांगलें करता सो तुमचे आमचे एज फार एज झेडपीचेर सांगा आतां कशें ZP आतां दिला न्ही अजून पार्टीन डिसायड करून ना कॅन्डिडेट डिसायड करतली आमी फूल स्विंग ZP कितें पार्टी लायन्साचें काम करता ओके वील वर्क टू एलेक्ट द पार्टी कॅन्डिडेट पूण कितें नांव डिस्कस केला कोण आसतलो तो डिसायड करतले न्ही पार्टी वील डिसायड नो तुम इन कन्सल्टेशन विथ द MLA न्हू वी वील नॉट सीट अजूनही बसून म्हाका दिसता हे विका बसतले ओके आनी असेंब्लीची तयारी फुडें आहा असेंब्ली एक वर्सान जाता एक वर्स 3 म्हयने ना पूण खूब जाण येत आहा न्ही रे नये नये चेहरे येत आहा सो ताका लागून म्हणटा हांव तेंका सर तुम्ही टॅकल कशें कळ्ळें करतले करतले. नवे नवे येता ते येवपा जाय पॉलिटिक्स म्हजे पयलीं आनी कोण आसलो रे पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ द गेम तेणे काम करपाचें लोकांनी कोणाक जाय तें निवडून हाडपाचें ना पूण केन्ना घरांतल्याक भितरल्याक दिसती पडटा जाल्यार मागीर कशें घरांत भाव रावना भाव रावता इलेक्शन तूं पयलीं ना भयण आनी भाव एकमेकाचे रावता हां तुम्ही कॉन्फिडन्स आहा तुमचे तुम्ही इलेक्ट जाणार हांव म्हाज्या लोकांचेर म्हाका कॉन्फिडन्स आसा की ज्यो गोश्टी ते करतले करतले कोणी- 4 पाटी हाडचे ना म्हणजे संपर्क तेंकडे बरो आहा न्ही सो कोणी कितें करूं म्हणून कितें करूं अशें म्हणना हांव लोकांचो मनीस लोक म्हाका निवडून दिता लोक जेन्ना म्हज्या वांगडा आहा तेन्ना हांव लोकां वांगडा आहा थँक्यू